ऑब्वियसली व्हेरी थ्रिल्ड. सगळेजण बरोबर आसा. आमचे रोहन सर, केदारबाई, मायकल सराकू थँक्यू म्हणटा. ही एक सगळ्या आमच्या कार्यकर्ता आणि सगळ्या वोटरांची विक्ट्री. आय एम व्हेरी व्हेरी हॅपी. आणि भारतीय जनता पार्टीचा पार्टी तरी कशें घेऊ. बिग कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू अमित अस्नोडकर. ही म्हाका दिसता कन्विन्सिंग विक्ट्री आयज सुकूर जिल्हा पंचायत सिटान आयज विक्ट्री आमकां दिलेली आसा. पुराय जो हें आसा श्रेय जो आसा हांव म्हाज्या कार्यकर्त्यांक, म्हाजे सरपंच, डेप्युटी सरपंच, पंचायत मेंबर, महिला मोर्चा तेंच्यांनी सामकें खरेंच बरें काम केलां. युवा मोर्चा तेंच्यांनी बरें काम केलां. मंडळान सामकें दीस रात मरून काम केलां. रक्ताचें उदक करून हे इतले वावुरले. आतां जो आयज रिजल्ट आमी पळोवंक मेळटा. तशेंच आमचे ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर तेंचो जो पाठिंबो आशिल्लो, मायकल सर तेंचो पाठिंबो आशिल्लो. सो एकठांय जावन जी विक्ट्री आयज मेळ्ळा, म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीची अशी कन्विन्सिंग विक्ट्री. आणि तिगूय आमदार आणि रोहन साहेब मंत्री म्हणून ज्या तरेन म्हाका दिसता आपापल्या वाठारांत तेंच्यांनी काम केलां तो खरोच आयज आमकां पळोवंक मेळटा. लोकांचो हांगा सगळ्यांचो साथ तुमकां पळोवंक मेळटा. लोकांचे भितर उत्साह तुमकां पळोवंक मेळटा. आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हाचे हात बळकट करपाक लागून ही आमच्या तर्फे विक्ट्री हांव तांकां दिवंक सोदतां. आनी आनी एकदां सांगता की ही विक्ट्री आसा ही आमची जालीच, पूण हेज्या सगळो श्रेय जो आसा हो आमच्या कार्यकर्त्यांक, आमचे पंच, सरपंच, डेप्युटी सरपंच हांकां वता. थँक्यू. भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा. पहिले सुवातेर आमच्या अमित देविदास अस्नोडकर आमचो जो कॅन्डिडेट सुकूर मतदारसंघाचो आशिल्लो ताका हार्दिक अभिनंदन. हार्टियस्ट कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू हिम ऑन अ व्हेरी गुड विक्ट्री. सुकूर मतदारसंघ म्हणटा तो झेडपी खातीर 4 पंचायती लागतात. सुकूर आमची पर्वरी मतदारसंघ, सालिगांव आणि गिरी आमचे बाब केदाराची मतदारसंघ आणि पार्रा जी कलांगूट मतदारसंघ. हे 3 आमदार आमी तिगूय जाण बरोबर रावन जे अमिताक बॅकिंग दिल्ले तातूंत पूर्ण तरेन फुडें वता आसतना आज खूब खोशी भोगता की आज ही विक्ट्री आसा ती लोकांची विक्ट्री. ह्या विक्ट्री खातीर म्हाका दिसता जेन्ना झुजताले तेन्ना खूब जाणांनी अप्रचार केलो, खुबशे भितरलेच भेदी जाले. सगळ्या जाणांनी एकूच दाखयलें की बाबा केदाराक, मायकलाक, रोहनाक आमी शिकोवया म्हणून हो प्रयत्न आशिल्लो. आनी लोकांनी म्हाका दिसता पूर्ण तरेन हो उत्तर तांकां प्रामाणीकपणान दिल्लें आसा. ह्या मार्जिनान 57.8% मार्जिन सुकुरान काडप झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सीक इज अ व्हेरी क्लियर मॅन्डेट गिवन टू अमित अस्नोडकर ऑफ भारतीय जनता पार्टी. पूर्ण श्रेय जशें आमचे बाब केदारान म्हणलां, आमचे कार्यकर्ते, आमचे मंडळ, आमची महिला मोर्चा, आमचे सगळो मोर्चा, आमचे पंच मेंबर, आमचे सरपंच, आमच्या सगळ्या लोकांनी ज्या तरेन दीस रात वावुरल्या, कॉर्नर मिटींग जावं बाकीच्या हाकात आनी सगळे सोडून जे तरेन आयला तातूंत पूर्ण तरेन जसो तांणी आमचेर आशिर्वाद दवरिल्लो तसोच आज आमच्या कॅन्डिडेटाचो आशिर्वाद दवरलो. आणि ज्या तरेन आमचे पंच मेंबर आणि सगळे कार्यकर्ते जशें वावुरले आपले स्वताचे इलेक्शन म्हणून, त्या हातून म्हाका दिसता सगळ्यांक तांकां पयलें अभिनंदन करता की तांची सगळ्यांची विक्ट्री, अमिताची विक्ट्री म्हणल्यार सगळ्यांची विक्ट्री, भारतीय जनता पार्टीची विक्ट्री. आणि जशें अमितान आमच्या केदारान म्हणलें, ह्या विक्ट्रीच्या नुसार एक क्लियर मेसेज आसा. बार्देजान म्हाका दिसता कलांगूटच्यान सुरू जावन सुकूर पावले आमी. बाकीच्या मतदारसंघाचे रिजल्ट्स येवपाचे आसात, पूण एक प्रामाणीकपणान भारतीय जनता पार्टीचे हात बळकट करप, मुख्यमंत्री हात बळकट करप आणि फुडें वता आसतना जे विचारधारान आज सगळे लोक आसा, कितले लोकांनी अप्रचार केलो, कितल्याय लोकांनी नाका आशिल्ल्यो गजाल्यो केल्यो. पीपल आर फॉर प्रोग्रेस, पीपल आर फॉर डेव्हलपमेंट. आणि जे डेव्हलपमेंट तिनूय आमदार आपल्या मतदारसंघांनी करतात, ज्या तरेन एक वावुरतात लोकां बरोबर, ज्या तरेन सगळ्या जाणांचो संपर्क आसा आणि आमी एक कुटुंब कशें जे वावुरतात ताजी आज एक ल्हानशी पावती म्हणून लोकांनी अमिताक दिल्ली आसा. अमिताक हार्दिक अभिनंदन करता. तशेंच आमच्या सगळ्या लोकांक, कार्यकर्त्यांक, पंच मेंबरांक, मोर्चांक, सरपंचांक सगळे जितले दीस रात वावुरले, घाम गळयलो आणि एन्श्युअर दॅट ही विन्स विथ अ गुड मार्जिन. तातूंत खूब मनाक बरें दिसलें कित्याक 5620 वोट्स इज अ व्हेरी गुड मार्जिन. जे पंचायतींनी लास्ट टायम रिजल्ट्स आनी आतां पयले सगळ्यांनी इम्प्रोवायज केल्ले आसा. खास करून गिरी, सालिगांव रिजल्ट्स पयले खूब बरे आयिल्ले आसा. तातूंतल्यान पार्रा, सालिगांव, गिरी आनी आमची सुकूर पंचायत हे रिजल्ट्स हॅव showcased a total solidarity to the MLAs, to the Bharatiya Janata Party and to the people of these constituencies who have been very happy.
वोट फॉर प्रोग्रेस, वोट फॉर डेव्हलपमेंट हो आमचो मंत्र आशिल्लो आनी ह्या मंत्राक सगळ्यांनी विश्वासान जशें दवरिल्लें आसा दवरलें आमी तांकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा आनी एकदां अमिताक कॉंग्रेच्युलेट करून वी विश हिम ऑल द सक्सेस टू वर्क हार्ड फॉर दीज 4 पंचायत्स अंडर 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीज जे हांव पूर्ण तरेन कॉन्फिडंट आसा, यंग आसा, करतलो तो आनी पूर्ण तरेन सगळे जाण ताका तसोच पाठिंबो दिवन म्हाका दिसता जी कामां जाय ती ताजे कडल्यान करून घेतले आनी एकदां सगळ्यांच्या वतीन अमिताक कॉंग्रेच्युलेशन्स आनी अमिताच्या वतीन आमच्या सगळ्या वतीन सगळे कार्यकर्त्यांक सगळ्या पंच मेंबरांक सगळ्यांक थँक्यू.